वर्सां जाली आमी हो जत्रोत्सव साजरो करता। आयज देवाचो जत्रोत्सव जावन आहा आनी काल 11वो वर्धापन दिन जालो आणि ह्या 11व्या वर्धापना निमित्त सकाळी काल लघुरुद्र त्याच्या नंतर पूर्णाहुती आनी आरती जाल्यो आणि म्हाका दिसता हे देवस्थान जो घाटेश्वर आहा तो सगळ्यांक येता केले सगळ्यांक पावता आणि जे श्रद्धेन लोक हांगासर येतात तेंचे बी सगळे आपले कामां म्हाका दिसता बऱ्या भशेन पूर्ण करून घेतात। ह्या आमच्या देवळाचे सभागृहाचे बांदकाम आमी हातीन घेतलेले आसा आणि हे बांदकाम जे आसा ते आतां आमचे जवळ जवळ 50% पूर्ण जाल्ले आसा आणि ह्या बांदकामा खातीर आमकां आतां डोनेशनाची गरज आसा। तेका लागून देवस्थान तर्फे एक योजना काडलेली आसा। जो कोण 25,000 किंवा तेच्या पेक्षा जास्त रक्कम डोनेशन म्हणून दितलो तेच्या खंयच्याय कार्याक एक फावट हो हॉल मोफत दिलो वयतलो अशी योजना आसा।